आम्ही पळयताय CCP इलेक्शनाचें वोटींग चालू जाल्लें आसा पणजे ऑलमोस्ट 2 वरां क्रॉस जाली आणि सध्या आमी आसा बोगदावाक आणि आमच्या वांगडा आसा आमी पणजेकार जे लीड करता उत्पल परिकर. उत्पल बाब सकाळच्यान ऑलमोस्ट आतां 2 वरां जाली वोटींग चालू जावन. सो कशा तरेन तुमी ट्रेंड पळयता, लोक कशा तरेन भायर सरून येतात सध्या? ना उत्साह आसा असो दिसता आनी स्मूथ आसा इतलें म्हाका मेसेज येयला. टक्केवारी अजून म्हाका मेळूंक ना. मे बी 10 ती रिलीज भायर येतली पयली हे, सो ताका रावला. पण स्मूथ आसा हो सगळी कडल्यान येता. काय अशे इन्सिडंट्स मेजर काय ना. सो इट्स गोईंग ऑन स्मूथ. चडशे कडेन आमी पळयता हेड ऑन आसा, तुमी आनी बाबुशाचे पॅनल आसा. सो त्या जाग्यांचेर कशें कितें दिसता? आमी म्हणना 3 आहा जावं 5 आहा थोडी कडेन तंचे म्हणना, पूण खुबश्या जाग्यांचेर हेड ऑन आसा तुमी दोनी पॅनलां. सो त्या जाग्यांचेर कशें कितें वोटींग सध्या चल्लां? इलेक्शन डे, सो हांव ते चड ताचेर एनालिसीस किंवा हांव डायरेक्ट करना. पण आमकां बरो रिस्पॉन्स आसा. लोकां कडेन इतलेंच मागता की तांणी व्हडल्या संख्येन येवन आपलो जो कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार दिला वोटिंगाचो तो एक्सरसायज करचो. तशें जाल्यार एक बऱ्यापैकी हे जातलो रिजल्ट. आमी आतां पळयता की जरी 2 वरां जालीं तरी एक रफ आयडिया येता लोक जशा तरेन भायर सरता जावं कशें हें जाता. सो थोडी कडेन रायबंदरा बी म्हाका कळ्ळा की फास्ट आसा म्हणून. पणजेन म्हाका दिसता जशें आसता तशें आसा. ते आतां आफ्टर 11 बी मोबिलायज चड जातले. कितले पर्संट वोटींग जातलेशें दिसता तुमकां पणजेचेर? अजून पयलो सुद्दां हे येवंक ना, पण म्हाका दिसता लास्ट म्युनिसिपल हाचे पेक्षा चड येवंक जाय, कित्याक तसो लोकांनी उत्साह दिसतालो. सो तो रिफ्लेक्ट जातलो खंय तरी. पूण हो लोकांचो उत्साह म्हणटा तो तुमचे वटेन असो दिसता काय? ते एनालिसीस सगळे आज करपाचो ना, कारण तुमी जेन्ना म्हणटा चड प्रमाणात लोक भायर सरताले, सो हाजो तुमकां फायदो आसतलो सो दिसता तुमकां काय कशें? ऑब्वियसली चड प्रमाण येता तेन्ना चेंज करपाक सोदता लोक. हांव फक्त लोकां कडेन आज इलेक्शन डे आसल्यार ते चड हाचेर हांव वचना, बिकॉज तो टायम सोंपलो. लोकांनी आपल्या तकलेन ऑलरेडी चिंतलां कितें करप तें. हांव तांकां सांगता ते बेगींतल्या बेगीन येवन बऱ्या संख्येन वोट करचे, इतलेंच आज सांगचें. आनी एक गजाल उत्पल अशी आसा की सध्या ओल्ड इलेक्ट्रल रोलाचेर वोटींग जाता CCP, पूण कशें आसा की SIR अंडर ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 4,000 वोटर्स तांचे डिलीट जाला. सो ते वोटर मारतले काय ना ह्या इलेक्शनाक वोटींग? सो त्या गजाली कडेन कशें कितें सो लक्ष दिलां? बेसिकली रोलार जे आसा पळय तांकां अधिकार आसा येवन मारपाचो. हय. सो तांणी ते ताचेर ते टेक्निकल इशू इलेक्शन कमिशनान ते पळोवंक जाय. कळ्ळें? अनेक विशय आसा. एक विशय आसा वॉर्ड अशे तरेन डिलिमीट केल्या. एकाच घरान आवय बापूय एका वॉर्डान तर दुसऱ्या घरान चलो दुसऱ्या वॉर्डान. अशें जावंक जायना. एक जॉग्राफिकल डिलिमिटेशन जावंक जाय. एक घर एकाच वॉर्डान पडूंक जाय. हावज नंबर 1 वॉर्ड नंबर कितें बरोवपाचो लोकांनी? सो ते खंय तरी हे जावंक ना. अनेक विशय आसा जाचेर उलोवपाक येता, पण तो आज दीस न्ही. देर इज मेनी थिंग्स वीच पूण कॅन बी हें करेक्टेड. कन्फ्युजन आमकां दिसलें खूब कडेन की लोकांक आसा, खबर ना. पण 17-18 आज समजा असो एक्झाम्पल दिता हय. जाल्यार तांकां वॉर्डूच आपले बूथ खबर आसना की ना खंयच्या बुथार वोटींग करप. तुमी लोकांक हांव मागता की पोलिंग रोलार तांकां जे स्लिप्स बी पावयले वोटर स्लीप ते पळोवन त्या प्रमाणे वचून वोट करचे. बिकॉज रोलार आसा तांणी वोट करपाक येता. सकाळी एक आनी एक बोवाळ जालो. इवन म्हाका दिसता वॉर्ड 25 वोटींग मातशें थारायलें, कारण जे बॅलेट पेपर आसा ताजेर सिरियल नंबर आसा जो फाटीं आमी इश्यू तो पयल्लो. आसा, पण तातूंत काय हे ना ताका. सो लोकांनी येवन वोट करचे इतलेंच. ना, पूण खंय तरी लोक थोडे म्हणटा की आपण फाल्यां आपलो एक्सपोज जातलो, आपूण कोणा वोट मारला तो, कारण बॅलेटाचेर सिरियल नंबर आसा आनी तांच्या नांवा मुखारूय तोच सिरियल नंबर आसा. बेटे आज इलेक्शन दीस आसा. बेटे हे असले लोकांक ते काय जायना. सिक्रेसी बॅलेट उरता, कित्याक सगळे इज सील्ड आफ्टरवर्ड. सो लोकांनी बिंदास येवन वोट करचे. ते कोणाक हे जायना. हांव फक्त अपील करता की हो एक्सरसायज आसा वोटिंगाचो इज इम्पॉर्टंट, आनी प्रत्येकान येवन वोट करून